हाय माय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आहा सो सगळी बरी आहा म्हणून आमी बी सगळी बरी आहा आनी चोय बाब न्हिदलोलो आहा न्हू तेका लागून कोत्ता हांव आतां भाजी आनी भाकरी घेवन येयल्या सो भाजी मादर इलोन काल गेलेली चण्याची सांजची आनी बटाट्याची भाजी केलेली दिनभरा ओके आणि त्याची रेसिपी दोनूयची रेसिपीज न्हू मेफीन शूट केले सो तेणें केलें शूट तेका क्लिपिंग्स काडले तेणें आनी वॉयसूय घायला सांगिला कशें कितें केलें तें सांगिला दोगांयनी सो ती क्लिपिंग्स हांव तुमकां हातून मागीर एड करतलें सॉरी ओके एड करतले आनी एक कितें सांगो सोदता न्हू आमी आतां ऑर्डरी घेता मोलीच्यो सो म्हाका एक यूट्यूब फॅमिली मेम्बरान एक मोलीची ऑर्डर दिल्या दोन मोलीची आनी एक काफ्रियल मसालाची ऑर्डर येयल्या सो तेका लागोन सुंगटां मोलीची ऑर्डर येयल्या सो बी गेल्या सुंगटां हाडपाक आमी करून दवरना आमी फ्रेश करून दिता करून दवरून मागीर ते हें केलेलें आमकां लायक ना सो आमी ऑर्डर येयली केली आयज केली हाल्या डिलिव्हरी केली तशें आमगेलें सो हांवें पोस्टूय घायलोलो कोणाकूय ऑर्डर दिवपा जाय किंगफीश सोडून पूण ते पोस्टाचेर न्हू ऑलरेडी किंगफीश मेन्शन केलो कित्याक की बिजनस आमी पयलींसून कोरोना टायमासून कोत्ता सो तोच पोस्ट हांवें घायला सो न्यू पोस्ट करपाक म्हाका टायम मेळो ना बाबा कडेन सो तोच पोस्ट हांवें अपलोड केला ओके सो कोणाकूय काफ्रियल मसाला रिशाद मसाला प्रॉन्स मोल बोमील मोल ओ बीफ एनी पोक मोल्स टुगेदर ओ सेपरेट मोल्स जाय न्हू जाल्यार तुमी म्हाका कमेंटून डिस्क्रिप्शनान न्हू हांव रेट्स घालता ना कमेंटार सांगाय म्हाका नाजाल्यार डायरेक्ट तुमी म्हाका कॉलूय करूं शकता नाजाल्यार वॉट्सॅपूय करूंक शकता ओके मोस्टली वॉट्सॅप केल्यार मोर कम्फर्टेबल आसतलें कित्याक आनी होम डिलिव्हरी कोताय आमी इट मायट बी नॉर्थ गोवा ओ सावथ गोवा हूंय हा न्हू डिलिव्हरी आसतो तुमकां तो डिलिव्हरीचे कांय प्रॉब्लम ना डिलिव्हरी आमी कोत्तोली घरा कडेन वचून सो तेका लागून तें सांगो सोदतालें सो आतां केला मॅफी आनी काल हांवें बोमील साफ करून बी दवरल्या सगळे सो साफ करून दवरल्या सो म्हाज्यानी कोत्तोली मोल्स ती कोता सो ते कडेन करून घेता हांव म्हणल्यार तीच कोता सो सगळें करून दवरलां सो आज मोलीचें कोत्तलें आनी आतां हांव च्या पिता आनी तुमकां मागीर मेळटा ओके आनी तूं म्हणटलें मेफीन वॉयस ओवर घायला आनी क्लिपिंग्स काडा तुवें कित्याक काडूं नाका म्हणून सो हांव न्हू एडिटिंगा बिजी आहलोलें त्या टायमार एडिटींग करून विडियोज घालूंक जाय न्हू म्हाका टायम मेळना म्हाका ह्या दिसांनी प्रॉपरली तेका लागून हांव मातशें बिजी आहा पूण मेफीन केला ती क्लिपिंग्स काडल्या सो प्रॉपर क्लिपिंग्स ना ती एक घायलें डॅडी कशें कोता एक घायलें क्लिप काडटा प्रॉपरली ना मातशें मिक्स मेळच्या पूण सांगिलां कशें केलें तें तुमकां ओके सो तुमी अंडरस्टँड जाता म्हणून प्रॉपर क्लिपिंग्स नाय म्हणून ओके मिरची नेक मागीर मेळटा तुमकां ओके चपाती आनी भाजी ही रेसिपी मेफीन शूट केल्या हांवें चोवना कशी केली ती मागीर हांव चोवन तुमकां दाखयतलें ओके बाब न्हिदलेलो आहा आमगेलो आनी थंय कोथमिरी कातून दवरल्या बटाट्या भाजयेन घालून हें आमहाल ब्रेकफास्टा ती तयारी थंय गाय बटाट्या भाजी कोताय तडका मात कढीपत्ता लसूण आनी चिली आनी सांसव घालता पियाव घायला पिया होण मात थंय गायज आमकां बटाट घायले होणा आनी एक 20 मिनटां लागतल्यो भाजी जावपा रेडी जावपाक बियांनी मीठ घालपाचें लास्टाक आनी शिजोवपा दवरपाचें थंय गायज बटाट्या भाजी शिजोवता आनी एक 10 मिनट आनी एक 10 ऑलमोस्ट जाली
आनी 5 मिनट वयतल्यो. चिकन 65 चिकन 65 मॅरिनेट करून दवरला आनी मागीर उरता व्हिडिओ मागीर घालता. चिकन आमगे रेडी. सायड बाय सायड असं चिकनूच जाता. सासो हाडलो. होणगायला चोण्या भाजी कोताय. चोण्या भाजी ओ चोण्या भाजी न्हू चोण्या रोस. ते आतां तितून चोणे उकळूंक घायलो ते चोणे घायले. पयले एक दीस पयले रातीको सकाळीं कोताय न्हू रातीको चोणे फुगोवंक घालूंक पडटाय आनी मागीर उकळूंक जाय ते. आनी आतां ते हितून घायले ते गरम मसालो घातले आतां. आनी तुमी कोरे आनी चोय केसो जाता तो. चोण्या भाजी हांव मागीर व्हिडिओ काडला. सो गायज तुमी चोयला आसतले ह्या ब्लॉगान व्हडलेशें कांय व्लॉगींग ना, डेली व्लॉग बी कांय ना, जस्ट रेसिपी जाय. चोण्यांची भाजी, बटाट्या भाजी आनी चिकन 65. चिकन 65 हांवें मॅरिनेट करून दवरलो ते आनी मागीर म्हातारिल्यान ते तोवले कित्याक हांव हें करपा व्हलो न्हू तेका लागून ते मागीर तें तोवले ते मातशें बिजी आसलो म्हणून. सो ते सगळे मॅफिनागले शूट केला तेणें सांगिला कशें करप कितें करप ते. सो होप सो तुमकां आयचो हो व्लॉग बहुत दिसलो म्हणून. आनी तुमकां बहुत दिसलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा विसरा नाका. ओके, मेळची नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय गायज.